ये सोचता है बस होता है हमारा ऑफिस अंदर है, तुम दूसरा जगह पे करणार आहे. पण साहेबा एक सांग म्हाका की कुरियर इतके ते हाडटा सुट्टा भाजयो ते हाडपाक गेलो असा ना न्ही. तांकां हॅबीट जाला आनी तो हिंगा लोडिंग हॅपी कोत्ता आनी मागीर वयता ते मेन रोडाचेर पैसेंजर अंदर रहता है, उनको भी ये नहीं करता है. आनी हिंगा 2-3 जाण लोक मेला हेंचो हे मिस्टेकीक लागून हिंगा क्रॉस करतना कित्याक फाटल्यान कोण येता तो कळना लोकांक. हांकां हे पळय कोरियर कोण आहा न्हू हांकां दिसता हिंगा हेणी हो जागो घेयला सोलो पब्लिकाचो. हमारा ऑफिस ही शिफ्ट करो रे तो. हे आतां कर्नाटकाच्यो महाराष्ट्राच्यो बसो येता फूल. एक्चुली ह्यो बसो आहा त्यो आमच्यो सगळे पॅसेंजर बस, बट ह्यो बसो आहा त्यो हे सगळो हेंचे जे लोडिंग आसता कितें कोरियर तेंचे कितें फुलां आनी कितें घेतलें एक्स्ट्रा सामान घेवन येता. हे एक्स्ट्रा सामान घेवन येता आनी हिंगा आमचे हे 17 हायवे आमची मेन पब्लिकाची हायवे ह्यो बसो सगळे येता आनी हिंगा रावता ह्यो. आनी हिंगा येवन रावन हे अर्दे वर 1 वर हिंगा बसो दवरताय आनी हो ट्रॅफिक हिंगा जाम करताय. हे आमचे ऑपोजीट केटीसी बस स्टँडा कडेन आनी हो पडे लोडिंग करून घेवन येताय. तेंचे हिंगा शॉप आहा, हिंगा ऑफिस आहा तेंचे. हे सगळे हे बस हिंगा मेन रोडाचेर रावताय आनी तो लोडिंग सगळे हिंगा एम्प्टी करताय आनी मागीर ते हिंगा व्हरून शिफ्ट करताय. आतां प्रॉब्लम कितें, ही बस आहा ह्यो आतां एक्चुली ओन्ली फॉर पॅसेंजर. हे आतां एक्स्ट्रा लोड घेवन येताय आनी हे मागीर हूंय बसींक एक्स्ट्रा लोड जावन सगळे लोकांक त्रास जाताय केन्ना केन्नाय. आनी हिंगा एक्चुली हे बस पडे हिंगा रावताय हे पॉयंटाचेर एटलिस्ट म्हाका दिसता 4 जाण हिंगा मेले. हे बस तेश कोन पार्क करप आनी तेचे मुखावयल्यानसून येवप आनी मागीर तांकां खबर आसना लोकांक क्रॉस करतना दुसऱ्या फाटल्यानसून कोण येता ते तांकां मारता आनी मागीर उडयता. हिंगा 4 जाण मेले हे पॉयंटाचेर. सो हांव मागता आमचे ITO जे आमचे गोंयचे ITO भाव आहा तेंकडे तांकां फायन मारूंक आनी ते तर आयकना तेंची परमीटूय कॅन्सील करूंक.